हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू चॅनल. सगळीं कशें आहात तुमी? सो हो आयचो व्हिडिओ न्ही हांव कोत्ता मुगले हेजेर सान मुगे काजार केदो जालोलें आनी मुगे सोयरीक केश करून जाली. ओके, कित्याक जाय जाण न्यू सबस्क्रायबर येयलोय ते म्हाका कमेंट करताले. सो हांवें फायनली डिसायड केलें तुमकां शेअर करपाक. सो गायज हांव न्ही काजरा पयलीं न्ही दुबय आहलोलो कामां आनी जेदोन हांव दुबय सान घार गेलोलो वेकेशना तेदोन मुगे फॅमिली म्हाका विचारपाक लागली तुका काजार जावपा खोशी आहा काय म्हूण, स्पेशली मुगे मामी. आनी मुगे एज तेजो न्ही 29 आहलोली. हांवें मागीर ओके म्हणलें. मागीर 8 दिसा उपरांत तेंच्यांनी न्ही म्हाका एक चेडवाचो फोटो हाडून दाखयलो, आतां जी मुगे बायल आहा ती. आनी मागीर हांवें चोयलें आनी सारकें डिसायड केलें. तेजे उपरांत आमी फस्ट टायम न्ही मेळ्ळो ती मडगांव हेकोडे ग्रेट चर्ची कोडे. हय, थिंगा आमगेली मिटअप जालो. तेगेली पेरंट्स येयली, मुगे बायले गेली आनी आमी गेली. ती आमी 3 जाण गेलोली. थिंग गेली, एकमेका चोयली, उलयली आनी मागीर सोमती आमी थिंगा भायले भायर एक कॅफेन गेली. आनी जालें म्हणटा हांव आनी बायल एक कडेन बसोली आनी बायल मिन्स मुगे व्हंकल पयली. आनी मागीर ती सगळीं उलयताय. एक 10 मिनटांनी आमी जालीं. आनी थोडे दिसांनी मागीर आमी थिंग गेली, बायलेगे घराको गेली. मागीर उलोवपाक ओके डन करपाक सोयरीक म्हाका रिश्ता मंजूर म्हूण सांगपाक. सो हे भशेन मुगे सिंपल स्टोरी आहा, चोडी व्हडली ना गायज. आनी हांव चोडी एश करून कॉम्प्लिकेट करून सांगना. ओके, जे भशेन आमगे नॉर्मली गोंयांत सोयरीक जाताय ते भशेन. आनी मागीर सगळें उलोवन करून हांव मागीर परत दुबय गेलो. हांव न्ही चोय टोटल 3 वर्सां रावलो सोयरीक जावन. 3 वर्सां रावलो आनी तेजे उपरांत मुगे गोंयांत न्ही ऑलमोस्ट हांव दुबय सान घरा येवचे पयलीं फॅमिलीन अरेंजमेंट करून दवरलोलो काजराचो. मिन्स तें चर्चीन बी सांगपा पडटा फादरा जावं थोडे पेपर वर्क्स आनी कितें आसत तें कोयर बयर सगळें. आनी आमगे बँड न्ही बायलेगे फॅमिलीगेले आहलोले NH-17 बँड. आनी कॅटरींग मुगे मामागे आहलोले. ओके, मुगे माम म्हापसा कॅटरींग कोट्टा, लुट्स केटरर्स मोयरा. सगळें बरें जालें म्हणटू आनी आमी खुशालकायेन आहाय चोय. तुमकां लायफ दाखयलां मुगे गोंयचें. ओके, आनी सगळ्यांनी म्हाका न्ही मेन थींग काजार जावपा फॅमिलीन चड सपोर्ट केलो. मुगे सगळी एंटायर फॅमिली मुगेली आख्खी सगळें म्हणटू बरे भशेन जालें गायज, कांय प्रॉब्लम ना. आतां हो व्हिडिओ करपा रिजन म्हणल्यार आनी हें तुमकां कित्याक सांगिल्लें सगळें मुगे आख्खें जें लायफ आहा तें लायफ म्हणटू बरें वयता गायज. तुमकां खबर आहा काजार जिवीत केश करून वयता आनी कितें जाता तें खबर आहा. ओके, आनी चोय गायज आतां जायत जाण काजार जावपा आहाय. आनी आतां जे आंकवार भुरगे आहाय न्ही, स्पेशली आंकवार भुरगे धर तूं तुमकां आतां सडनली गर्लफ्रेंडान सोडलो एक 7 वर्सांनी जावं 5 म्हयन्यांनी जाल्यार न्ही बेजार जायना काय केन्ना लायफान. एक गर्लफ्रेंडान तरी सोडलो न्ही जाल्यार दुसरें मेळटा. आनी दुसरें ना जाल्यार पेरंट्स तरी आहाय एटलिस्ट, ती तरी तुका खूंय चेडूं चोयन सोयरीक कोत्तली आनी मागीर तुगे काजार जातलें. टेंशन घेवप ना गायज. आयज काल कितले सोयरीक मेळटाय. ओके, जायत कडेन अशें करून घडटा. चेडे मागीर न्ही चेडवान थोडो सोडलो जाल्यार टेंशनान पडटाय. मागीर ते चित्ताय आपुणान केन्ना काजार जावपना, आपूण सोरो पितलो, आपल्यागे लायफ पिड्यार करतलो. आनी थोडे सुसायड करपा चित्ताय, थोडे म्हणटाय, थोडे मागीर टॅबलेट्स घेताय. हेसो न्ही स्टोरी चोयलाय गोंयां. हेसो जालें चेडवां लागून. आनी चेडवांकूय सांगता एक पासून चेड्यान सोडली जाल्यार प्रॉब्लम ना, दुसरो चेडो मेळटा. ओके, आनी तुमी तर गर्लफ्रेंडान बॉयफ्रेंड तर कोत्तो जाल्यार एटलिस्ट पेरंट्सांगेली परमिशन घे. पेरंट्सांक दाखय अचय मुगे बॉयफ्रेंड अचय मुगे गर्लफ्रेंड हांवें केलां, तुमकां मानवलां केश करून कितें दाखोयाय. मागीर लास्टानी प्रॉब्लम जावपा नाका. जायत केसींनी जाता चोय. ओके, कितें मदें जाता आनी गर्लफ्रेंड मागीर चेड्या सोडून दिता जायत तेंपान. आतां एग्जाम्पल धर तूं आमगे गोंयकार चोय कितू जाण लंडन आहाय. आं, कोणें अशें करून पयलीं चिंतलोलें आपूण सडन चेडवाको काजार जाता म्हूण. आतां आमगे गोंयकार चेडूं लंडना चेडवाको काजार जालें न्हय चोय बरें आहाय काजार जावन, बरें हॅप्पी आहाय. जावं लंडनाचे कोण चेडे आहाय ते आमगे गोंयकार चेडवाको काजार जालें जालें चोय सगळीं बरें आहाय, जावपाकूच जाय, प्रॉब्लम ना गायज. पूण ही जावन आहाय एक आमगे ड्रीम, ही जावन आमगे एक डेस्टनी. आमी केन्ना चिंतलो ना आमकां खंयची बायल मेळटली, कोण मेळटलो, खंयची चेडूं मेळटलें जिवितान. हांवें केन्ना चिंतलो ना चोय. ओके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पयलीं सगळीं कोत्ताय.
पयले स्कुलान आसतना मोग सगळ्यांक जाता, थोड्यांक जाता, थोड्यांक जायना. ओके, थोडे सोयरीकीन काज जाताय, थोडे मोगान जाताय. आनी फ्रेंड्स एश करून धांवन बी वचपाक केन्ना चिंतना काय, पळोवन बी वचपाचें, काजार जावपाचें. हें मागीर जाता कितें, पयलीं सद्या पेरंट्सां लॉस जाता, आख्खे फॅमिली लॉस जाता. आनी मागीर वाड्यार मागीर तोंड आसना दाखोवपाक. मागीर म्हणटाय न्ही लोक, तुमी धांवन गेलोली हें गेलोली, ते मागीर सगळें खंय खबरो जाताय. कळ्ळें तुमी, कितें जाता तें बरे भशेन कोराय. तुमकां काजार पासून जावपाक टेम्पटेशन अशें करून आहा तें सांगाय गायस. कळ्ळें तुमी, कितें म्हणटा. आनी जिवीत हें आहा तें बरें करून काडपाक गायस. ओके, काजार जिवीत म्हळ्यार कितें, अप एंड डावन येताय थंय लायफान. कितें जाता सडनली, केन्नाय घोव बायलेचेर चाळवता, बायल घोवाचेर चाळवता. पूण तितलो टायम धरपा न्ही, आख्खो दीस भर तें घेवन बसपा न्ही, दीस आनी वर्सां भर. जाता तितलो सकाळीं त्यो झगडी जाली जाल्यार सांजे तरी फॉरगिव करपा जाय बायलेक. ओके गायस, आनी कांय ना, फॉरगिवनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट लायफान. मागीर जायत रोल मागीर भुरगीं जाताय, हें जाताय, मागीर तुजेर एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी येता. जेन्ना भुरगीं जाताय तेन्ना हातीन पयशे जाय पडटाय चोय, हॉस्पिटलाक डिलिव्हरी करपा आनी हें करपा. ओके, काय जे देवान आमकां निर्मिला तेंच मेळटलें फायनली, कितलेंय जावं तें, कोणूय जावं ते भशेन. ओके, सो इतली म्हजी स्टोरी आसा सिंपल. आनी हो व्हिडियो हांगा एंड करता, चड व्हडलो करना. चॅनलान न्यू आहा चॅनल लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब कराय. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग मोग आसो. बाय बाय फ्रेंड्स. ओके, टेक केअर फ्रेंड्स.